म्हापसा आणि मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांचो फुडार आता आरबीआयच्या हातांत. ह्या दोनूय बँकांची गोंया भायले हेर कोऑपरेटिव्ह बँकांबरोबर विलिनीकरणाची चर्चा बंद जाल्ल्यात जमा. गोंया भायल्या बँकांक ह्या बँकांच्या विलिनीकरणात इंट्रेस्ट ना. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन सुरवातीक पीएमसी वांगडा विलिनीकरणा खातीर उलोवप सुरू केल्लें. उपरांत पीएमसी बँकेचेरूच आरबीआयचे निर्बंध आयले. पीएमसीचो प्लान शेळयले उपरांत म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन टीजेएसबी बँके कडेन चर्चा सुरू केली. टीजेएसबी कडेनूय म्हापसा अर्बनाची विलिनीकरणाची चर्चा फिसकटली. टीजेएसबी उपरांत म्हापसा अर्बन विलिनीकरणाचो प्रस्ताव घेवन सारस्वत बँके कडेन गेले, मात अजून मेरेन ताचेर कांयच निर्णय ना. बँकेचेर प्रशासक नेमचो वा सुमार 125 कोटींचो अर्थीक आदार करून बँक साल्वार करची म्हूण म्हापसा अर्बनाचे संचालक मंडळान सरकारा कडेन मागणी केल्ली. इतले पयशे घालप सरकाराक शक्य ना म्हूण सहकार खात्याच्या सुत्रां कडल्यान कळटा. सरकार ह्यो बँको गोंयच्या हेर कोऑपरेटिव्ह बँकांनी विलीन करपाक सोदता, मात हेर बँकांची बॅलन्स शीट तशी समाधानकारक ना. सुत्रां प्रमाण सरकार जर म्हापसा अर्बनाचो ताबो आपले कडेन घेत जाल्यार तितली लुकसाण जावची ना, कारण म्हापसा अर्बनाचो डिपॉझिट रेशियो समाधानकारक आसा. आरबीआयन म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक खंयचेय दुसरे बँकेत विलिनीकरणाक 18 फेब्रुवारी मेरेन मुजत दिल्या. म्हापसा कोऑपरेटिव्ह बँकेक 18 फेब्रुवारी मेरेन हेर बँके वांगडा विलिनीकरण शक्य जालें ना जाल्यार उपरांत आरबीआय ते विशीं निर्णय घेतले. जरी म्हापसा अर्बन बँक विकूंक काडली तरी 90% डिपॉझिटर इन्शुरन्स पॉलिसी खाला कव्हर जातले, तांकां तांची रक्कम मेळटली. हालींच आरबीआयन कांय राष्ट्रीय बँको हेर बँकांनी विलीन केल्यात. मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची परिस्थिती अशीच. मडगांव अर्बन साल्वार करपाक म्हूण संचालक मंडळान सरकारा कडेन 60 कोटींची मागणी केल्ली, मात सरकाराक तितले पयशे दिवप शक्य ना. आतां मडगांव आनी म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांचो फुडार आरबीआयच्या हातांत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे वांगडा श्यामसुंदर फडते.